नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकार सविस्तर खबरांनी हेडलाइन्स। केंद्र तीनूय नवे शेतकी कायदे घेता फाटी। प्रधानमंत्र्याची राष्ट्राक उद्देशून घोषणा। विरोधक म्हणटा वेंचणुकेक लागून बॅकफुटार। शेतकार संघटनांच्यो मागण्यो सोंपना। उक्तावणाक इफ्फीचो सेट तयार। 9 दिसांचो फिल्मोत्सव शेनवारा सावन सुरू। हेमा मालिनी मुखेल सोयरी। 30 वयर टीव्ही चॅनलाचेर महोत्सव लायव्ह। इफ्फीच्या सेटाचेर खासा रिपोर्ट। सेक्युलर मतां फोडीत म्हूण काँग्रेस टीएमसीचे एकामेकाचे वाजोवंक सुरू। तृणमूल म्हणटा काँग्रेस खंय आसा ती खंय ताणीच सोदची। चिदंबरम म्हणटा काँग्रेसीचो फोकस वेंचणुकेचेर। पोलिसेचे इन्फ्रा अपग्रेडेशन आधुनिकीकरण डिपार्टमेंटल प्रमोशन भरती प्रक्रिया सुरू केल्या। जाग्यार पडटली। डीजीपी मुकेश कुमार मीनाचो सेंड ऑफ प्रुडंट एक्सक्लुझिव्ह। देजेंब्र तेकलो तरी दाट पावस। आज फाल्यां गोंयभर दाट पावसाची शिटकावणी। सोमार मेरेन गडगड जगलां मारून पावसाचो हवामान खात्याचो अदमास। शेतकारांकय अलर्ट। आनी व्हायरल व्हिडिओचेर सार्दिनाचें कळ्ळें। मिडियाक तोंड बंद म्हूण शिटकावणी। व्हिडिओ वाऱ्यार घालो म्हूण मिडिया खंय मूर्ख। गिरीश म्हणटा खरो खोटो तपासचो पडटलो। केंद्रान तीनूय नवे शेतकी कायदे फाटी घेतले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची सकाळी शिखाचे गुरुपुरबेक राष्ट्राक उद्देशून घोषणा। शियाळी संसद अधिवेशनात कायदे फाटी घेवपाची प्रक्रिया सुरू जातली। आंदोलक शेतकारांनी घरा वचचे प्रधानमंत्र्याचो उलो। विरोधक म्हणटा वेंचणूक म्हूण बॅकफुटार। शेतकार संघटनाचो संसदेत कायदो फाटी घेय मेरेन तेम। फाटल्या वर्सा संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात नवे 3 शेतकी कायदे पास जाल्ले। शेतकी बाजारपेठ प्रायव्हेट प्लेयरांक उक्ती जाल्ल्यान शेतकारांची येणावळ वाडटली म्हूण सरकाराची भाशा जाल्यार प्रायव्हेट कंपन्यो शेतजमनी बळकायतल्यो। एमएसपी बंद जातलो। खाद्यान्न खरेदी सरकार बंद करतलो म्हूण शेतकारांक दुबाव। 1.5 वर्स शेतकार दिल्लीचे शिमेर ठाण मांडून रावले। निमाणे गुरुपुरबेचो मुहूर्त साधून प्रधानमंत्र्यान मारते घेतले। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। आंदोलक शेतकारांक घरा वचपाचो उलो। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। शेतकार तेमांक पेटले। आता उरिल्ल्यो मागण्यो धुकलूंक सुरू। प्रधानमंत्र्यान एमएसपी प्रभावी करपाक समिती नेमपाची घोषणा केली। एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। मात शेतकार तेमांग वापसी लेने की बात कही है। वापसी होगा पार्लियामेंट से। एमएसपी पे गारंटी कानून, वो भी एक डिमांड हमारी है। जो कुछ हाउस में रखे हुए हैं, सीड बिल रखा हुआ है हाउस में, उस पर भी बातचीत होनी चाहिए। यूपी आणि पंजाबाच्यो वेंचणुको तेकल्या असताना सरकार बॅकफुटार। विरोधकांचे एकल्यांचे क्रेडिट घेऊन शुरू। अब जब यूपी इलेक्शन आने वाले हैं और 70 सीट वेस्टर्न यूपी में ऐसे लग रहे हैं, तब इसके डर के मारे योर ब्रेन हैज स्टार्टेड मूविंग। बुद्धि आया है। आई एम हैप्पी फॉर दैट एंड आई एम ग्रेटफुल टू आवर फार्मर्स। दिस विक्ट्री इज देयर्स। This is the pattern of this government. It does not believe in consultation. It does not believe in discussion. It does not believe in parliamentary debate. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। 9 दिसांच्या आंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सवाचे शेनवारा श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर उक्तावण।
हेमा मालिनी मुखेल सोयरी. महोत्सवाक 73 देशांतली 148 फिल्मां स्क्रीन जातली. हे खेप हायब्रीड पद्दतीन महोत्सव जातलो. डीडीचे खेरीज 30 टीव्ही चॅनलांचेर इफ्फी पळोवंक मेळटलो म्हूण ESG सांगता. इफ्फीच्या सेटाचेर खासा रिपोर्ट. सेकंड एडिशन ऑफ इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल आमच्या मदीं आसा जे ESGचे वायस चेअरमॅन आसात ज्यांच्या देखरेखी खातीर सकयल हे सगळे घडटा हांगासर. आनी फाल्यां ओपनिंग सेरेमनी जावपाची आसा रिहर्सल आनी ह्याच स्टेजीर सलमान खान धरून ते व्हडले व्हडले स्टार्स येवपाचे आसा. तुमी आसतले जर फाल्यां. वन ऑफ द बेस्ट मुवमेंट गोंयकारां खातीर. लास्ट मॅसेज गोंयकारां खातीर इतकीच मॅसेज आसा की आमकां कोवीड कारणा खातीर आमचे सिटींग कॅपेसिटी लिमिटेड आसा. डोंट गेट डिसहार्टेड. कन्फ्युजन करिनाकात. आमकां SOPs गायडलायन्स मेंटेन करपाक जाय. लिमिटेड कॅपेसिटी आसा. यू मे एन्जॉय दीस फेस्टिवल एट होम. हांव म्हणटा की जे कोणाक निमंत्रणां गेल्ले आसात, इन्विटेशन आसा, पास आसा, तांणी निश्चित प्रमाणान हांगा येवचें. एन्जॉय फेस्टिवल आनी बाकीचे 8 दिसांक तुमी डेलिगेट जावन हांगा ह्या फेस्टिवलाचो आनंद घेवचो. डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट फेस्टिवल आमकां हांगासर पळोवपाक मेळटले. बिहायंड मी यू कॅन वॉच अ जायंट सेटअप आनी येदो व्हडल्यो स्क्रीन्स आनी बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी केल्ल्यो आसा. फर्स्ट टायम एवर फॉर दी इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल. आनी ह्या फावटीचो फेस्टिवल म्हाका दिसता वन ऑफ दी नेक्स्ट लेवल जावपाचो आसा. सो थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं. तुमी टायम दिलो म्हणून. थँक्यू सर. थँक्यू. सेक्युलर मतां फोडीत म्हूण काँग्रेस TMCचे एकामेकांचें वाजोवंक सुरू. काँग्रेस सारकी मोदी आड हरत आयल्या. TMCनूच BJPक हरयल्या. काँग्रेस खंय आसा ती तांणीच सोदची म्हूण TMCन सेक्युलर मतां फोडपाच्या आरोपाचेर काँग्रेसीक सुवात दाखयली. चिदंबरम म्हणटा गोंयांत जायते इश्यू आसात. काँग्रेसीचो फोकस वेंचणुकेचेर. We are very clear about one thing, that Mamata Banerjee is the strongest anti-BJP leader on the ground that we have today. गोंयांत एंट्री केल्ली TMC मतां फोडूंक BJPच्या बऱ्याक म्हूण सध्या गणितां चल्ल्यात. विचारल्यार TMC म्हणटा बंगालातूय एका तेंपार काँग्रेस आनी CPIMूच आशिल्ले. आज काँग्रेस खंयच ना. Because when we started off in Bengal, it was a Congress versus CPM, and Trinamool started in 11 when we came to power. This is something, so we'll be facing the same challenges. काँग्रेसीक TMC तोंडाक लागपाचें ना. गोंयांत खंय जायते इश्यू आसात. There is no answer. There is no need to give an answer. We are doing our job. That's a question you have to ask the Congress. I don't frankly know where they stand, and that's something you need to ask the Congress. I think if the Congress could answer that question, they wouldn't be in that position today. काँग्रेसी कडेन खंय मोदी आड झुजपाची तांक ना. ममता बॅनर्जी राष्ट्रीय पावड्यार खडेगाड anti-BJP, anti-मोदी. Everyone says that we voted for the Congress the last time, but they couldn't form the government. Competent and fully prepared to defeat the BJP. व्हायरल व्हिडिओचेर सार्दिनाचें कळ्ळें. मिडियाक सरळ तोंड बंद म्हणून शिटकावणी. गिरीश चोर फातोड्डेच्या सगळ्या काँग्रेस ब्लॉकान एन मास रिजायन जावचे म्हणून सार्दिनाचो व्हिडिओ व्हायरल जाला. तो वाऱ्यार घालो म्हणून वेल्यान मिडिया खंय मूर्ख. इंदिरा गांधीचे जयंतीक सार्दीन मिडियाक सापडलो. गिरीश म्हणटा व्हिडिओ खरो खोटो तपासचो पडटलो. Sir, 2 days back on your video is viral. Don't talk. Stop it. फातोड्ड्यात चिन्ह राखूंक धडपडटले काँग्रेसीक आनीक गळटेची चिन्हां. Pre-poll understanding means post-poll expectation. Pre-poll understanding तर जायना. Post-poll कितेंय जावंक शकता. Sir, 2 days back on your video is viral. Don't talk. Stop it. Because fools like you, somebody sends the video, you have put it on this, you could have questioned me. Fools like you, somebody sends the video, you have put it on this, you could have questioned me. गिरीश चोडणकर म्हणटा व्हिडिओ खरो काय खोटो तो तपासचो पडटलो. माझ्या पार्टीचेर वेगळे तरेचे व्हिडिओ सर्क्युलेट जातात, ऑडियो सर्क्युलेट जातात. तेन्ना हांवें सांगलेलें की आतां इलेक्शना टायम आसा आनी वाडटले म्हणून. सो तो व्हिडिओची ऑथेंटिसिटी काय कोणें सांगलेली ना.
तोपर्यंत तसले व्हिडिओचेर हांवें रिएक्ट करपाक गेल्यार प्रत्येक दिसा म्हाका प्रेस कॉन्फरन्स घेवपा पडटलें. Don't talk. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. देजेंब्र तेकलो तरी दाट पावस. आज फाल्यां गोंयभर दाट पावसाचो अदमास. सोमार मेरेन गडगड जगलां मारून पावस पडूं येता. आज फाल्यां दाट पावसाचो हवामान खात्याचो येलो अलर्ट आसा. सोमार मेरेन गडगड जगलां मारून पावसाची शिटकावणी. शेताभाटांनी उदक भरपाची शक्यताय आशिल्ल्यान उदकाक वाट करची, गोरवांक मेकळीं सोडची न्ही म्हूण शेतकारांकय अलर्ट. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, परत मेळया. Old Goa Virgin Coconut Oil is organic cold pressed, made from fresh coconuts. Just 1 spoon a day. Old Goa Virgin Coconut Oil increases metabolism, boosts immunity. Old Goa Virgin Coconut Oil is most powerful health supplement on earth. Buy at your nearest pharmacy or superstore. पेट्रोल रांदपाच्या गॅसाक उजो. काँग्रेसीन गोंयभर म्हारगायेचो जागर सुरू केला. ब्रेस्तारा पणजे उपरांत शुक्रारा दिवचले मार्केटांत म्हारगायेचो जागर जालो. म्हारगाय सामान्याक परवडपाची ना. सरकार लोकांची बॉल्सां कापून जोडटा. विचार करून मतां मारात म्हूण उलो. म्हारगाय सुरा रे म्हारगाय सुरा. 50 रुपये तरी वाचता ना. पोट भरून जाय म्हणून बसता माहिती मला काय अर्थ ना. काय अर्थ ना. पहिल्या गोव्याच्या लिबरेशन स्वातंत्र्याक 60 वर्षां जाली आणि ह्या 60 वर्षांत ज्या ज्या वेळार काँग्रेसचे सरकार हांगाचे त्या वेळार उत्कृश्ट सरकार आणि प्रशासन दिल्ले तशें स्वरूपाचें प्रशासन ह्या 2022 सालापासून परत एकदा दिवपाक सरकारान गॅस 1000चेर पावलो. पेट्रोल डिझेल 100 पावले. त्या परिस्थितीन आयज ती भाजी विकून आयज तेंचो नाइलाज हा. पोट भरपाक जाय, जगपाक जाय. एक जगपा खातीर आयज ती हांगा बसता. कित्याक तांकां फायदो हो कांयच ना. ज्या रितीन सरकारान हे वाडयला, जे सगळे प्रायस जे वाडयला त्यातून बाबडी आयज दीसभर कित्याक बसता. आयज तांकां फायदो कांयच जायना. पूण एक जगपाक जाय म्हूण आपल्या भुरग्यांक कितें तरी दोन टायमचें जेवण घालपा जाय ह्या खातीर आयज ती दीसभर हांगा तळमळटा. आनी ह्या सरकाराक हे सामान्य लोकांचे कांयच आयज पडलेले ना. लोकां कडेन मागता की आयज आमचें गोंय, आयज आमचें गोंयचें अस्तित्व, आयज आमची गोंयची आयडेंटिटी वाचोवपाची गरज आसा. आनी जे कुटुंब ह्या काळांत बीजेपीच्या काळांत जे नश्ट जाल्लेले आसात, जे तांकां गरिबांक त्रास जाल्लो आसा, तेंच्यांनी हांवें मागता की काँग्रेसाक तुमी साथ दिया. काँग्रेस तुमच्या वांगडा आसा. म्हारगाय सुरा रे म्हारगाय सुरा. गोंयांत सध्या PWDची मोठी कामां चल्ल्यांत ती सुदीन मंत्री आसतना पास केल्ली. सुदीन मंत्री, पर्रीकार पार्सेकार CM आनी केंद्रीय मंत्री गडकरी ह्या त्रिकुटाच्या राजवटींतले हे प्रकल्प. फोंडे ढवळे अंडरपासाच्या उक्तावणाक सुदीन क्रेडीट घेवन मेकळो. अंडरपास खंय तयार, सरकार म्हूर्त काडटा म्हणल्यार सुदीन उक्तो करून मेकळो. नितीनजी गडकरी एक आदर्श नेतृत्व म्हणजे दोळे मुखार. नितीनजी गडकरी 12,000 कोटी गोंयांत जे दिले ते ओनली बिकॉज ऑफ सुदीन ढवळीकर. हो रस्तो ओपन केला. आम्ही ताणी जर बंद केलो आसत जाल्यार आमी परत ओपन करतले आनी लोकांनी हेची नोंद घेवपाक जाय. कारण बंद करपा सारकें कांय ना. हांगा रस्तो सकयल्ल्या रस्त्या पेक्षा हो रस्तो बरो आसा. ज्या रस्त्यार आतां गाडयो वता तो एक्सिडेंट रस्त्या पेक्षा आज हो रस्तो कसो आसा. आनी सरकारान जर तो बंद केलो आमी इतलेंच म्हणन की ओपोजिशन करपा खातीर आमकां सरकार हो बंद करता.
लोकांक ऑपोजिशन आहे, आमकां न्हय. हांव मंत्री आनी डिफेन्स मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर नितीनजी गडकरीच्या हातूंतल्यान जाल्लीं कामां आनी ही सगळीं मेजर कामां जी गोंयांत चल्ल्या ही सगळीं नितीनजी गडकरी, स्पेशली हांव पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट मिनिस्टर आसतना मनोहर पर्रीकर चीफ मिनिस्टर आसतना आनी त्या नंतर पार्सेकार चीफ मिनिस्टर आसतना एप्रूव केल्लीं कामां आसात. त्या नंतर आज पर्यंत मेंटेनन्स वर्क 100 कोटीची जी आमी घातिल्ली हॉटमिक्स करप ती सुद्दां अर्दवट स्थितीत आसा. तातूंत बोरी रोड आशिल्लो, ओल्ड गोवा रोड आशिल्लो, ही सुद्दां ह्या सरकारान गेली 4 वर्सां कंप्लीट करूना. बेतोड्या आर्केड इंजिनियरिंग कंपनीचे शेडीक उजो लागलो. शॉर्ट सर्किटान उजो लागला आसूय म्हणून दुबाव. सुमार वरभराच्या फायर फायटिंगा उपरांत फायर ब्रिगेडीन उजो आटापा हाडलो. लुकसाण कितलें जालां ताचो अदमास ना. कंपनीत फॅनाच्या पार्टांचें पेंटिंग चलता. फोंडा फायर स्टेशनाक आयज 4 जावन 14 मिनटाक एक कॉल येयलें, फायर कॉल, की गणनाथ फॅक्टरीक उजो लागला म्हणून. इमिजिएटली आमी टर्न आवट केला सगळ्या स्टाफांनी आनी हांगा पावन पळयलां की आमी आर्केड इंजिनियरींग तेंचे डक्स पेंटींग बूट डक्सांक उजो लागलेलो. टोटल 4 डक्स आसले ते ऑलरेडी आमी एक्सटिंग्विश केले. टोटल 3 फायर टेंडर आमचे हांगा पॉयंटार आसले आनी उजो आतां कंप्लिटली एक्सटिंग्विश केल्लो आसा आनी इंजरीज बी कांय ना हे हितून इन्सिडंटान. टोटल लॉस अजून आमी प्रोपरायटरा कडेन उलोवपाक स्टार्ट केला की कितें तांचे मेजर लॉस जाला ते आमी एस्टिमेट करता तुमकां कळयता कितें जाला. 2 गाडयो फोंड्याची, 1 गाडी कुणेची टर्न आवट जाली. इन्वेस्टिगेट करतले मुखार कितें तें मेळटा पळोवना. मेन कितें ते एम्प्लॉईज आहा ते म्हणटाले की मोटरान स्पार्क येयल्ल्या कारणान तो उजो लागला. गोंयचो DGP मुकेश कुमार मीनाचो सेंड ऑफ. पुलीस हेडक्वॉर्टर्सांत जाल्ले कार्यावळीक DGP प्रुडंटा कडेन उलयलो. कोवीड प्रोटोकॉल लागू करतना कार्यकाळ चॅलेंजींग आशिल्लो. पोलिसेचें इन्फ्रा अपग्रेडेशन, आधुनिकीकरण, डिपार्टमेंटल प्रमोशनां, भरती प्रक्रिया सुरू केल्या ती जाग्यार पडटली म्हणून विस्वास. ID शुक्ला नवो DGP म्हणून येता. It was very challenging to work here. When I came there, Corona pandemic was at the peak, and our policemen were deployed everywhere at the borders, at the places, the crowded places, and we have controlled this Corona pandemic. We have taken action against those who were violating guidelines and instructions of the government. It is the duty of senior police officer to take welfare measures for police department. When I joined there, in the press conference, there was a question that what will you do about promotion? So whenever vacancies were there, I could fill up. Around 1,500 promotion we could do at various ranks up to the level of sub-inspectors and up to level inspectors also. The question which you raises regarding promotion from DYSP to SP and from PSI to inspector and inspector to DYSP. The matters are at final stage. I could take up with the government vigorously. I have written so many letters. We have held several meetings. I think the problems will be sorted out very soon. I hope the government will respond positively with the request of police headquarters. Regarding recruitment, we have taken measures to expedite recruitment process because there is a shortage of manpower in Goa Police. So around 2,000 vacancies have been advertised. I think after May, the officers who are here, they will follow up and they will expedite the procedure. We have followed up for that. We are getting sanction of, we have already got sanction of these equipments. And I think after May, officers should follow in such a way so that all equipments, all modernized equipments, all buildings are on the place. Besides that, I have already, again returned for say 67 vehicles because it is required.
Vehicles are really required for patrolling and police presence in this in Goa. So I am grateful that some proposals have been sanctioned by the Goa government. So in fact, Goa government has sanctioned. That's why we could get vehicles. But for Goa staff, I can only advise when we take oath, we must work sincerely. We must work for the people. We must work professionally and whatever with fairness. The people should see in our action fair action. We should not support anybody. We should only support law. Whatever in law it is written, we must do it. जशें गोंयकारांक दुसऱ्या राज्यांनी गेल्यार थंय गोवा भवन आसता तशें गोंयांतय कर्नाटक भवन बांदूंक हालचाली. कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यान सध्या खंय 10 कोटी दिवपाचें थारायलां. अखिल गोंय कन्नड संघाचो अध्यक्ष सांगता गोंयांत भोवंक उपचारांक येवपी गरीब कन्नडिकांक खंय आदार जातलो. मध्यस्थीक बीजेपीचो गोंय प्रभारी सी.टी. रवी. कर्नाटक से यहाँ लोग टूरिस्ट लोग आता है, हॉस्पिटल में आता है और गरीब आता है. सब लोगों के लिए वो कर्नाटक जो भवन निर्माण होता है गोवा में, उन लोगों के लिए थोड़ा अच्छा लगता है. दिल्ली में गोवा सदन है, गोवा निवास है, यात्री निवास है. यहाँ टूरिज्म बहुत आता है कि गोवा विश्व में एक सुंदर राज्य गोवा है. हम लोग खुद प्रपोजल करेंगे कि गोवा भवन वहाँ कर्नाटक में बनना चाहिए. सीएम को भी बोलेगा हम लोग जगह दे दो, बना के दे दो बोलेगा. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपाचेर. 4 चौकांत मास्क घालात, विस्कळ भोंवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.